पण आज आम्ही खरें म्हणजे जालें न्ही एक न्यूज पळयलो एक म्हयन्याभर पयलीं की बालवाडीन जे आसा पॅकेटां पळय दिता ती कोण खायना म्हणून. आणि आज तुमकां सांगता हांव वास्कोसून जेन्ना भायर सरलें एक म्हणजे ती हे आसतली गुजराती भशेन न्हेसलेली बयाची आसतली ती बायल तिने न्हू हे 2 पॅकेटांनी अशें कचऱ्यान उडयतना तिका हांवें पळयलें आनी हांवें तिका आपयली. ती म्हाज्या वळखीची थंयच रावता. तिका विचारली कौन सा पैकेट आप फेंकते हो ऐसा म्हणून विचारल्यार नाही कुछ नहीं कुछ नहीं. हांवें म्हणलें कौन सा पॅकेट आहे कित्याक म्हाका दुबाव आसलेलो ज्या न्यूजार हांवें पळयलो तितून तेणें दाखयल्लें की अशी पॅकेटां जेन्ना मेळटा ती लोक उडयतात म्हणून. जेन्ना ती म्हाका दुबाव मारतकूच हांवें तिका सांगलें पास में आओ इधर आओ वो पैकेट उठाओ मेरे को चाहिए तुमने क्यों फेंका हो. जाल्यार ती म्हणपा लागली पयलीं हें जाली ती ना ना काय ना आपणें अशेंच उडयलें म्हणून. मागीर तिका विचारतकूच तिणें सांगलें ह्यो पॅकेटां पळय आसा ह्यो बालवाडीन मेळटा. गुरवार बायलांक भुरग्यांक खावोवपाक लागून ह्यो पॅकेटां बालवाडीन मेळटा. पॅकेटां जेन्ना बालवाडीन मेळटा ही लोक पळय आसा बालवाडीन जे नांव बरयतात बायले भुरग्यांक बी थंय पावयता ही पॅकेटां खायनात. आनी हेज्या पयलीं खंय मागीर हांवें विचारलें कि तुम लोग नहीं खा रहे तो बच्चे लोग उधर बालवाड़ी में नहीं खा रहे. नहीं पहला देता था बच्चे लोग भी उधर नहीं खा रहे थे. अभी वो बच्चे लोग को क्या देते हैं हमको मालूम नहीं. तुमने पूछा कभी बालवाड़ी में क्या बच्चे को देता है. नहीं मैडम उनको चवली बिवली ऐसा कुछ कुछ देता है. अच्छी बात है. अभी ये तुम लोग फेंकता है इसमें क्या है बहुत मीठा है म्हणपा लागले खावपाक जायना म्हणपा लागली. पहले ही लोगों को डायबिटीज के लिए इतना ये है और अभी इसमें खाने का बोले तो क्या है इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है सिर्फ मिठास है और इसमें ज्यादा मात्रा में साखर आहे समजा. आणि ह्या बाटलेक लागून पळयले आम्ही एका आम्ही गुगलान आता सर्च केले जाल्यार एकट्याची किंमत आसा 400 एकट्याची 350 अशी किंमत ह्यो बाटल्यो पळय आसा ह्यो हांवें कितले मोठी तरी न्ही कचऱ्यांनी पळयल्या कितले मोठी. हांवें केन्ना लक्षान घेवंक नासलेली. म्हाका दिसलें कोणाची तरी डेट काबार जाल्या म्हणून उडयला का कितें अशें म्हाका दुबाव मारलेलो. पण आज तुमकां सांगता ह्यो सुद्धा बालवाडी म्हणून अशी मेळटा की जाणट्यांक अशें घरांत ती गुरवार बायलां पळय आसा ताका एका आमी गुगलाचेर सर्च केले जाल्यार हेजो कांयच रिपोर्ट ना. सरकार हे कोणाक फायदो करता ओ कोण हो उस्मानी म्हणून कोण आसा तो प्रत्येक बालवाडीन खंय हे सगळे पावयता आनी तो उबळीचो आहा. म्हणजे सरकारान ती कंपनी वचून पळयल्या ते लोक कशे मॅटेरियल करता कशा रितीने हे पॅकिंग करता ते कळा. आणि एका पॅकेटान आसा सहज असे हात लायल्या बरोबर ते ओपन जाता. म्हणजे अशें एका दुसऱ्यान आपटल्या उपरांत समज ते पॅकेट ओपन जाले तर भायले किडे कितले भितर वयतले. जेन्ना जाणटी मनशां खायना गुरवार खायना घरातले कोण लोक खायना जाल्यार हो जबरदस्ती कित्याक दिता. आणि बालवाडीची टिचरी खंय धमकी दिता खंय तुम्ही व्हराना जाल्यार तुमचें नांव कट करतले. खरें म्हणे जाल्यार कोण व्हराना कोण खायना जाल्यार त्या बालवाडी टिचरांनी खरें म्हणल्यार सरकाराक रिपोर्ट बरोवन दिवंक जाय आसली की कोण खायना म्हणून. ती कशी जबरदस्ती करूंक शकता. जे वस्तू खावपाचे न्हू त्यो वस्तू खावा म्हणून जबरदस्ती तुमचे नाव कट करतली. ही दादागिरी कित्याक करता ती बालवाडी टीचर. तांकां कोणाचो दबाव आसा सरकाराचो दबाव आसा की ऑफिसरांचो दबाव आसा. तेंच्यांनी लोकांचे हित पळोवपाचे कित्याक एक 4-5 वरां ती भुरगीं तेंच्या अंडर उरता. त्या वेळार भुरग्यांक कितें जालें एका जबाबदार कोण म्हणून तेंच्यांनी पयलीं क्लियर रिपोर्ट लावपाचो न्ही. मुख्य सेविका कोण आसा ती भोंवंक येता ती कितें पळयता हे आमकां दिसता हो व्हडलो आज्जेचो बोटव्याचें काम चल्लां. हो कोण उस्मानी आसा पळय तेजे प्रोडक्ट हे खपोवपाक लागून सरकाराक खंय तरी आज्जेचो बोटवो मेळटा आनी व्हडलो स्कॅम हो चलता. आज्जेचो व्हडलो बोटवो चल्ला अशें आमकां दिसता. दुसरी गजाल एक आसा पयलीं कितें आसलेलें खबर आहा चवळे मेळटाले वटाणे मेळटाले राय म्हणजे नाशणे मेळटाले अश्यो ज्यो वस्तू मेळटाल्यो त्यो समज भुरग्यांनी जरी खाल्ले ना घरांतलो कोण मनीस आसा जावं भाव आसा काका आसा मामा आसा जाणटो मनीस आसा ते नाशण्याची चपाती जावं तिजन केले अशें करून ते लोक खावंक जाताले. हो आतां घरांतली फॅमिली कोणूच खायना जाल्यार हो सरकार जबरदस्ती कित्याक आनी त्यो बालवाडीचे टिचरी जबरदस्ती कित्याक करता आणि कित्याक तांकां सांगता तुम्हारा नाम कटेगा तुमकां रांग मेळचे ना तुमकां हे करूंक जाय हे कितें. आनी गुरवार भायले ह्यो वस्तू सगळ्यो तुमी खावपाक दिता आनी हे जर दिता जायत भुरगे पोटान आसतना ताका कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार. तो अपंगूय जावंक शकता तो आंधळोय जावंक शकता. हार्ट तेजे प्रॉडक्ट सारके तेजो आकार जावंकूय शकना.
म्हणजे ताका जाय जे बेनिफीट भुरगे पोटान आसतना जी घटसाण जाय आसता ती ताका आवय कडसून मेळत ना जाल्यार असले प्रोडक्ट तुम्ही करता म्हणजे फुडली पिढी तुम्ही काबार करपाचे बी कितें करता का कितें असोय बी आमकां दुबाव मारता. हे आमच्या गोंयान अशें खंय तरी एक धाकटो कारखाना घालून कितें बरें ताजे ताजे म्हणजे कितें बारीक करून तुम्ही पिठो करून दिवपाक जायना. पण पयलीं तुम्ही जशें कडधान्य दिताले त्याच प्रमाणे तुमकां दिवपाक जायना. कित्याक हे सगळे हलगर्जीपणा करता. लोकांच्या जीवनाशी हो सरकार खेळटा असो दिसता. कोणाचें लक्ष ना. अरे हांव खरें सांगता तुमकां एका हांव आतां पळयता कोरोनाच्या पयलीं पासून सुद्दां अशें कचऱ्यान केन्ना केन्ना उडयल्ले पळयता. आमकां ही बाटली खंयची कितें कांयच कळूंक ना. आज जेन्ना हे पॅकेटार कचऱ्यान उडयता ते पळयले आनी एका न्यूजार ही बातमी येयल्ली एका रिपोर्टरान सांगलेले म्हणून तेन्ना हांवें ती बायलेन पॅकेट उडयले तिका हाडून विचारले म्हणून कळ्ळें की हे बालवाडीच्यो पॅकेट्यो आनी हे भुरग्यांक आनी गुरवार बायलांक दिता. आतां खंय तेंच्यांनी आनी हेतून बालवाडीन व्हडलो बोर्ड मारला गुरवार बायलेक हे सगळें गरजेचें आहा म्हणून. कितें गरजेचें आहा? हेज्या पयलीं आमी गुरवार जावंक ना, आमकां भुरगीं जावंक ना. सरकारा भितर कोण आसा तेंच्यो आवयो तांकां जल्माक घालूंक ना. तेंच्यांनी कितें खावन केल्यो असले पॅकेटां नाका जाल्ली. घरान जे आसा ते अन्न खावन तरी भुरग्यांक आमी जल्माक घातले न्ही. हे तुमी भुरग्याचे जीवन नश्ट करता, आवयांचे जीवन नश्ट करता अशें आमकां दिसता. म्हणूनच ह्या दिसांनी भुरग्यांचे केशी वाडप ते कारण हे आसूंक शकता. हेजे हा न्हू मायक्रोन्युट्रियंट फोर्टिफायड फूड ते रेडी टू कुक तो कितें प्रॉब्लेम जावन हितून एक्झॅक्टली पळय ती म्हाका सांगूंक लागली की हे गरम पानी में डाल के हालयल्यार वो खाणे लेकिन भुरगे कोण खावंक सोदना. हेजे कितें हेतून प्रोटीन आसा कितें आसा भायल्यान तेंच्यांनी बरयला. पण ह्या प्रोटिनीचो जेन्ना त्या प्रोटिनाची चव लागना जावं तें खावपाक आवडना जाल्यार हे प्रोटीन कित्याक म्हूण कारखान्यान जी वस्तू त्या पॅकेटान भायल्यान तेंच्यांनी बरयले तेजो वापर जाता का कितें? कोण गेल्ले कारखानो पळोवपाक? कारखान्यान कोणी सरकारान हेज्या पयलीं वचोन पळयले हे भुरग्याचे गुरवार बायलांचे हे काम आसा. जेन्ना भुरग्यांच्या हेतून जेन्ना हे चलता जाल्यार सरकारान हेतून खरें म्हणटा जाल्यार बारकायेन लक्ष घालपाची गरज आसता. आमचे हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की तुमी हे पळय भुरग्यांक दिता तुमकां दिसता तो हेल्थी बेबी जातलो म्हणून ना. कोणूच तुमचो गोंयांतलो हेल्थी बेबी हे खायना. तुमकां दिसता ते ब्रँड प्रमोट करता सरकार? मे बी सरकाराक जाय आसतलो एका हेजे खोपोवन एका घटसाण दिवपाक पयशांनी ह्या कंपनीक घटसाण करपाचो सरकार करता आसतलो. हो म्हणलो स्कॅम आहा मरे. आजेचो बटू आहा हांगासर. आजेचो बटू आहा हांगासर. हो कोण? हो जावय सरकारान कोण आसा तेजो जावय कर्नाटकासून हाडटा. हो सरकार खंयच्या सरकाराचो जावय? हो खंयच्या सरकाराचो चेडो? कोण मिनिस्टर आहा हितून? कोणाचो मिनिस्टर चेडो आहा हे कळपाक जाय न्हू. म्हणून हे लोकांक जबरदस्ती खा म्हणून दिता. ते टिचरी सुद्दां सांगता तुमचें नांव आमी काडटले म्हणून. हेचो अर्थ खंयचो तरी मिनिस्टराचो चेडो जावय पूत हे सगळे कोण तरी आसतले जेणे करून हे असले चलता. आज हेजे इतले तुमी हाडटा शेवटी हेजो वालोर कितें? हेतून भायर उडोवपाचो म्हणजे कचऱ्यान पडपाचें. तेज्या परस हांव म्हणटा हांवें ते बायलेक सांगलें अरे तुम पागल है हो इसको कट करो पानी में मिक्स करो वो गाय खाएगी ना. वो गाय भी नहीं खाती म्हणटा ते म्हाका. आपणे ट्राय केले म्हणटा आनी हाडना जाल्यार ते टिचरी तापयता म्हणटा. अरे हांव म्हणलें तूं जेन्ना तुका भुरग्याक दिवंक सांगला त्याच प्रमाणे तूं एक गरम उदक घाल ते काले गोरू तुज्या दारान येता तेका खावय म्हणलें. वो बी नाही खा रे म्हणटा. म्हणजे असे कितें हो प्रोडक्ट जी गोरवां सुद्दां खायना? तुमी म्हाका सांगा. फायनल कितें की असले फालतू गजाली भुरग्यांक गुरवार बायलांक दिवू नाका. तुमकां दिवपाकूच जाय. चवळी आसा राई म्हणजे नाशणे आसा उडीद आसा ज्या रितीने तुमी पयलीं दिताले तेच तुमी आतांय चालू करा न्ही. आसा न्ही तुमचे कडेन तशें दिया न्ही. हे पॅकेटां दिवन तेजो बँक बॅलन्स करता आनी तुमकां हप्तो घेता तुमी अशेंय दिसता आमकां. हो म्हणलो आजेचो बटो हो सायड इफेक्ट आसूं शकता तेका प्रिझर्वेटिव्ह घाल्यार. हय तर म्हणूनच लोक खायना न्हू. पळय कितें एखादी वस्तू कितें आसता न्ही बरी लागता जाल्यार लोक खातात ना न्ही. खाता ताका भलतेच कितें जावंक शकता. आतां तुमी पळय एडवर्टायज दाखयता ती पॅकेटां पळय येता ती कसली दाखयता
ते खावन खावन भुरग्याक आनी कांयच दिनासतना ते एक व्हिडिओ येयल्लो तसो भुरग्याक तेच खावंक दिवन भुरगो तो सामको हेतून जालो ते पॅकेट हाडल्यारूच तो दोळे उगडून पळयतालो नाल्यार पळय म्हणजे एक हें जावप भुरग्याक कितें म्हणटा ते मेंटली हें जाल्ल्या भशेन की त्या जो पण हे पाकीट अशें खावपा सारकें हितून हेंच ना लागच ना बरें म्हणटा एक कितें तरी आसा तो रव्याचें काय कितें ते म्हणटा मातशें चाकल्यार गोड 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 अरे असल्यानी भुरग्यांक तुमी ल्हान आसतनाच डायबिटीज करूंक सोदता काय कितें म्हणजे तुमकां पेशंट जाय डायबिटीचे तुम्ही म्हणता की भुरग्यांक नॅचरल प्रोडक्ट दिवपाचो हय नॅचरल प्रोडक्ट दिवपाचो नाशतें तुमी दिया न्हू ह्या दिवच्या परस तुमी 1 किलो नाशतें दिया न्हू खातलो बावळो त्यो तिजन करून चपाती भाजून लावा बरें भुरगो खायना जाल्यार आई खातली बापूय खातलो ते वेस्ट जावचो ना न्हू आज हे कचऱ्यान मेळटा आमकां हे आज आमकां कचऱ्यान मेळटा तुमी पळया तुम्ही म्हणले एक व्हडले स्कॅम ते एका प्रोडक्ट एका पॅकेटार सुद्धा ते रेट ना MRP ना आता आमी चौकशी आमी गुगलाचेर पळयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें कोणाक तरी 400 रुपया लागले म्हणून पण तेंचे हेजेर कांयच ना तशें 400 रुपया म्हणून आमकां कळ्ळें गुगलाचेर सर्च केलें आनी हो कोण तो कांयच कळना हो कोण तो काय कळना गुगलाचेर सुद्दां गुळयो न्हू ते तेज्या भितर सुद्दां पावडर आहा पळय आता कोण जाणा कसलो पावडर आहा पण हे कचऱ्यांनी मेळटा भुरग्यांक दिताय हय आता हे बालवाडी Lactating टिचरीन mother. स्पश्टीकरण हांव घेवपाचें हे ते कशें घेवपाचें म्हणजे व्हडले अशा रितीन तुमी नाका जाले प्रॉडक्ट जर बालवाडीन बिलवाडीन करता जो भुरगो बालवाडीन असो असो जावन ग्रोथ जावन तो वयर येवपाक सोदता तर तुमी ताका पयलींच चिड्डयता काय कितें भुरग्यांक तो आनी वयर सरचो न्हू हे चायल्ड डेव्हलपमेंट स्किमाच्या अंतर्गत हे सप्लाय चालू आहा अंगणवाडीन सो तुम्ही म्हणता की बरें ना म्हणून सो तुम्ही डिपार्टमेंटान कंप्लेंट बा केला हेजे पळय हांवें कंप्लेंट करून आज म्हाका ती उडयत हेज्या पयलीं हांवें न्यूज पळयल्लो की अशें फेक आतां कोण तरी बायलां उलयतालीं आमी खायना आमची भुरगीं खायना हो न्यूज पळयल्लो हांवें सोडून दिल्लो पण आज हांवें प्रत्यक्ष हे दोन तीन पाकिटां अशी कचऱ्यान उडयतना पळयली आनी ती बायल म्हणजे वळखीची तिका हांवें विचारल्या फोन की बाये क्या फेका तुमने और क्यों फेका पहली ती सांगिना जाली मागीर सांगपाक नहीं मैडम वो बालवाड़ी में देता है ना वो खाता है नहीं घर में कोई नहीं खाता है इसके लिए फेक दिया तिका हांवें ती आयडिया दिली की गरम उदकान घाल आनी ते गोरवाक तरी घाल म्हणून ते म्हणटा वो भी नहीं खा रहा है गाय भी नहीं खा रहा है क्या करने का म्हणजे गाय जनावरां सुद्धा जर खायना असल्यो वस्तू जर गव्हर्नमेंट दिवंक लागले हेल्थ मिनिस्टर कितें पळयता फक्त दुसऱ्या गांवांनी वचून इलेक्शन जिखोवपाक लागून करूं नाका तुमच्या गांवच्या भुरग्यांची काळजी घ्या हे आमचे मागणे थँक्यू